Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली आणि प्रणालीज कुझीन आमची यूट्यूब चॅनलचेर तुमचं सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आयज आमी करया मस्काचे सांगो घालून सुंगटाचे सुके. आता हे खावपाक इतले बरे लागता तुमकां सांगू की ते तुम्ही परत परत करून खातली. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा थोडी मोठी सुंगटां घेतल्या. ही सुंगटां उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आणि साफ करून घेतला. हातून हांवें अर्दो चमचो मीठ घालून घेतला. तशेंच हांवें हांगा 2 ते 3 मस्काच्यो सांगो घेतल्या. ही हांवें बरी तासून घेतल्या आनी तांचे अशे कुडके करून घेतला. आनी हांकां हांवें थोडे मीठ लावन घेतिल्ले, इल्ले चिमूट भरूच मीठ लावन घेतला. आतां हे आमी थोडे वेळ काडून सायडीन दवरया. तर ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल घालून घेता आनी तेल अशें बरें तापलें तशें हांवें हांगा एक मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता. ताजे उपरांत 2 ते 3 हरवी मिरसांगो अश्यो उब्यो कापून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेवया. तातूंत मागीर एक मोठो चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट आनी हे सगळें आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय. एक 5 ते 8 मिनटां खातीर बरी भाजून घेवया. तो असो बरो भाजून जालो तसो हांवें हांगा एक मोठो टमाट असो बारीक कापून घेतला, तो तातूंत घालून घेवया. आनी होय आमकां बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय. जो पर्यंत टमाट सॉफ्ट जायना तो पर्यंत बरो भाजून घेवया. तो असो बरो भाजून जालो तसो तातूंत घालता एक अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, चिमूट भर मिरसांगेचो पिठो घालून घेवया. एक ल्हान चमचो घालता गरम मसाला आनी हे सगळें आमकां बरेपैकी तळसून घेवपाक जाय. ते मसाले अशे बरे भाजून घेवया. ते सगळे अशे बरे भाजून जाले तशें तातूंत मागीर ती मॅरिनेट केली सुंगटां घालून घेवया आनी ती एक आमकां 5 ते 8 मिनटां खातीर बरेपैकी भाजून घेवपाक जाय. अशें बरी फ्राय करून घेवया. ताजे उपरांत तातूंत घालता एक अर्दो ग्लास उदक. तातूंत मागीर ती मस्काची सांगो घालून घेवया. ताजे उपरांत तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ आनी हे सगळें अशें बरेपैकी मिक्स करून घेवया. अशें सवका मिक्स करून घेयात आनी हाजेर धाकणें धापून हे आमकां एक 8 ते 10 मिनटां खातीर बरेपैकी शिजोवन घेवपाक जाय. जो पर्यंत तातूंतलें तें उदक आटना तो पर्यंत आमी हें शिजोवन घेवया. आनी थोड्या वेळान पळयात हें अशें बरें शिजलां. तातूंत मागीर थोडी सोय घालून घेता. तातूंत मागीर बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. एक 5 मिनटां खातीर अशें बरें मिक्स करून घेयात आनी अशें बरें फ्राय करून घेवया. आनी अशे तरेन तुमचे एकदम रुचीक मस्काचे सांगो घालून सुंगटाचे सुके खावपाक तयार जाल्ले आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, एकदम रुचीक लागता. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.